नमस्कार आनी सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. कोंकणी उलय लंडन फुलय ह्या कार्यावळीन आयज तुमच्या मुखार एक कविता दवरता. ही एक 8वी स्टोरीची कविता. ह्या आदीं हांवें 2 जाणांक घेवन बीन कविता केल्ली आसात. हे फावटी हांव 4 जाणांची कविता करता आनी ही कविता सादर करतली हांव, म्हजी पत्नी लिडिया डिमेलो, म्हजो पूत बाब कॅविन डिमेलो आनी म्हजी धूव बाय कॅरन डिमेलो. तर आयकुया ही एक 8व्या स्टोरीची कविता जाचें नांव दो आप और दो हम. हांव सेजर डिमेलो, बापूय ह्या भुरग्याचो. हांव लिडिया डिमेलो, म्हजो रोल हातूंत आवयचो. हांव केविन डिमेलो, पूत लिडिया आनी सेजाराचो. हांव कॅरन डिमेलो, आपुरबायची धूव, हो घोराबो 4 जाणांचो. मुखेली म्हूण सगळो घोराबो हांवूच सांबाळटा. काम करच्या करून रांदपाचें हांवूच पळयतां. फिल्मांनी काम करच्या करून शिक्षक म्हूण जोडटी सांबाळटा. आनी हांवूय एक टिचर भुरग्यांक बरें शिक्षण दिता. असो आमचो घोराबो देवाच्या नांवान चलयला. देव बिरांतीन तांकां वाडोयल्या आनी शिकयल्या. बऱ्या घोराब्यान म्हजो जल्म जालो, देवाक आर्गां दिवया. आनी डिमेलो घोराबो सदांच सुफोर उरोंक मागोया. तांकां व्हडली केली, आतां बरें दिलां तांच्याच हातान. सदांच चलोंक मागता मोगान आनी विश्वासान. हांव वावुरतलो हो घोराबो चलोवंक मोय मोगान. म्हाका पुरो विस्वास आसा ही फामील चलयतले बरे बावार्थान. सगळें आमकां फावो जालें मोग तसोच मोयपास. सगळे कामाक आसात नाका आनीक दुडवांची आस. इंग्लीश भाशेन शिकल्यात पूण घरान उलयता आमची मायभास. गोंयांत रावन आमी गोंय सांबाळटलीं होच आमचो विस्वास. चिंता न्ही, भुरगीं भायल्या देशान वचोन करूंक काम. गोंयांत बरी नोकरी करता, वारोय नासतना आपलो गाम. आवय बापायच्या उतरांनी खूब आसा दम. खुशाल आमी जियेता दो आप और दो हम. वय दो आप और दो हम.